हांचे 14वें वर्स म्हणजे ते आज फेलिब्रेशन भुरग्यांचे फेलिब्रेशन करतात आणि खूप बरें दिसता म्हणजे इतल्या वयाच्या हाजेर पसून म्हणजे आमचो अध्यक्ष वामन चोरणकर बाब ताजी 80वें वर्स जालें तरी पूण गेली 14 वर्सां तो हो कार्यक्रम भुरग्यां खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर करत आयिल्लो आसा। आज ताणें पूर्ण मुरगांव तालुक्यांतल्या सगळ्या स्कुलांतली पयली 3 जी आयिल्ली फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रत्येक स्ट्रिमांतली तांकां ताणें फेलिसिटेट केली, तांची उर्बा वाडयली आणि खंय तरी ताणें दाखोवन दिलें की समाजान खरोखरच ह्या भुरग्यांची एक तर तांकां फुडें काडपाची गरज तर आसाच, पूण समाजा भितर जे जे करपाक जाय ते तितले गोश्टी आज हे सगळे आमचे वडील लोक हे करत आसा। हेंच न्ही जाल्यार प्रत्येक शिगमो आसूं नाल्यार आमचो खंयचोय कार्यक्रम आसूं सप्ताह आसूं हे सगळे आमचे जे वडील लोक आसात ते प्रत्येक वेळा आपले सहकार्य ह्या मुरगांव तालुका खातीर गोंया खातीर दीत आयिल्ले आसा आणि ही तर तांची जी संघटना आसा गेली कित्येक वर्सां ह्या भुरग्यां खातीर वावर करीत आसा, तांकां प्रोत्साहन दिता आणि आमची फुडली पिळगी घडोवपा खातीर तांचे पुराय मदत करता। 19 डिसेंबर 2012 स्थापन झाली ही संघटना सामाजिक आणि सांस्कृतिक या दोन तत्वाचेर काम करता। संस्कृतीन आमी महिलांसाठी लहान भुरग्यां खातीर किंवा ज्येष्ठांसाठी खुबशे कार्यक्रम आमी आयोजीत करता आणि आमचो खास कार्यक्रम जो आसा तो SSCचे आणि 12वीचे ह्या विद्यार्थ्यांचो गौरव करता। जवळ जवळ मुरगांव, वास्को आणि दाबोली या सगळ्या वाठारांतले जवळजवळ 27 स्कुलांची 23 स्कूल ह्या वर्षी आमच्या येयल्या। जवळजवळ 92 भुरगीं येयलीं, बऱ्यापैकी पार्क मिळेल जवळजवळ गोंयांत फर्स्ट येयल्ले भुरगे सुद्दां आमच्या ह्या सोहळ्याक हजर आसले आणि ह्या 14 वर्षान आमकां भरपूर जो पॅरंट्सांनी टिचर्सांनी जो आमचे वेल विशर जितले आसा प्रिंसिपल बी सगळ्यांनी आमकां खूबसो आदार दिलो। हो कार्यक्रम जावपाक आमकां मेन मेळ्ळें म्हणजे ह्या शहराचे जे आमचे लाडके जे सुपुत्र आसा जे गोंयांतले नामांकीचे उद्योगपती नानाबाब बांदेकर हेंच्यामुळे हो 2013 कार्यक्रमाक आमी सुरवात केली विद्यार्थी गौरव सोहळाक, कित्याक तेंच्यांनी म्हाका फुडाकार दिलो आणि हा म्हणटा ह्या 14 वर्षान आमी पावले। आत्तां आमकां गेली 4 वर्सां आमचो आमदार निवडून दिला दाजीबाब साळकर हेचो पूर्ण तेंको आमकां आसता, बाब संकल्प, बाय उर्मिला आणि तशेंच आमचो एडवोकेट ग्लाक संदेश अशा बऱ्याच लोकांनी आमकां तेंको दिल्लो आसा आणि त्यामुळे ही संस्था 15व्या वर्षान चालू आसा, पण 14 वर्सां आमी हो कार्यक्रम केला आणि विशेषतः सगळ्या ह्या वास्कोच्या मिडियाचो म्हणनाकात, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया जावं पत्रकार हे सगळ्यांचो आमकां बऱ्यापैकी प्रसिद्धी मेळटा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयांत ही संस्था आमची भरपूर वाखाणण्या जोगी आसा आणि आमी अशेंच काम करपाची तुमच्या सगळ्या आशिर्वादान करतले अशें दिसता म्हाका।